पुण्या गोयचे बेकायदेशीर बांदकाम मोडपा खातीर धरणे धरिल्ल्या लोकांक मेळ्ळी ताकाय एएसआयन हे बांदकाम बेकायदेशीर असून ते मोडपाचे आदेश जारी केल्ल्याची माहिती आयली सामकार। आरव्हीएनएल बेकायदेशीर रितीन केल्ले जमनीचे अतिक्रमण खपोवन घेवचे नात गोंयचो एकवट संघटनेची शिटकावणी। घरगुती गॅस चोरी प्रकरणात नागरी पुरवण खात्यान घेवची दखल, चोरयेत घुसपिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर करची कारवाय, मंत्री गोविंद गावडेची मागणी। जुवारी जमनीच्या तपासाविशींचो अहवाल मांडटलो विधानसभेत, प्रधानमंत्र्याकूय धाडटलो अहवाल, सांगता बाबूश। गोय वैजकी महाविद्यालया भायर बांदिल्ल्या गाड्यांची बांदावळ नासारकी, सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फान उक्तायली नाराजी। आनी गोय राज्याची अध्यात्मिक पर्यटन थळ जावपाची आसा ताक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाचो विश्वास।